नमस्कार. द पल्स ऑफ गोवा ह्या आयच्या कार्यावळीन आमच्या वांगडा आसा एक भोवमनादीक अशें एक व्यक्तिमत्व आसा जो एक कलाकार, एक लेखक, एक कवी आनी तो राजकीय मळारूय गोंयच्या ताजो वावर आसा. ताणें कितलेशेच तियात्र बरयल्या, ताजे कथा संग्रह आसा, तेजी पालकार गावपाची गितां, त्या गितांचें एक पुस्तक आसा आनी 2 कविता संग्रह आसा, एकांकिकेचो संग्रह आसा आनी अशीं पुस्तकां बरोवपाची तेंची वळेरी जर हांव सांगपाक गेलो की ही पुस्तकां इतकीं बरयल्या, ही पुस्तकां इतकी ती व्हडली वळेरी आसा. तांणी दूरदर्शन केंद्राचेर कार्यावळी केल्या, तशेंच ऑल इंडिया रेडिओ आकाशवाणीचेर कार्यावळी केल्या आनी कांदोळीची किरणां ह्या सांस्कृतीक पंगडाचे ते फावंडर आनी अध्यक्ष म्हणून. ह्या संस्थेक त्यांच्या कार्यक्रमा खातीर खुबशीं इनामांय फावो जाले आनी कितल्याशाच शिक्षणीक संस्थांनी ते मानाच्या स्थानाचेर तेंच्यांनी काम केलां आनी आजुनूय आसा. 1974 ते ह्या कांदोळे सरपंच म्हणून तांणी काम केलां कांदोळे पंचायतीन आनी गोंय राज्याच्या सभापती म्हणून तेंच्यांनी 1995 ताबो घेतलो आनी काम केलें. अशें हे मनादीक व्यक्तिमत्व आमच्या वांगडा आज आसा पल्स ऑफ गोवा ह्या कार्यावळीन. ते बाब तमाजीन कार्दोज. तुमकां नमस्कार करता. आतां आयची ही जी आमची मुलाखत आसा ती मुलाखतीन कित्याक तुमी राजकीय मळार तुमी वावुरल्यात, तुमी काम केलां. तुमी जर अशें पळयलें गोंया कडेन नदर मारली जाल्यार फाटल्या 2 वर्सांक गोंयाची स्थिती कितें आसली अशें तुमकां दिसता? म्हाका दिसता ते प्रमाणे जेन्ना गोंयांत कोविड-19 ही पॅन्डेमीक आयली ताचे वरवीं गोंय इल्लें फाटीं गेलें अशें दिसता. कित्याक सगळ्याच वाटांनी गोंयकारांचेर आंकार सुटलो आनी योग काळ असो आसलो अदीक करून तो एप्रील म्हयन्याचो कितलींशींच मरणां जालीं आनी कोविड-19ची मरणां जाल्ल्या कारणान आमकां भुरग्यान आमचे जे खास इश्ट सोयरे दायरे आसले तांकां माती पासून घालूंक मेळ्ळी ना. आनी आमी सदांच म्हणटा मनीस जियेताना ताका कोणूय मान रेस्पेद दिता, तो मेल्या उपरांत ताका मान रेस्पेद दिवप हें अदीक म्हत्वाचें. पूण पॅन्डेमिकाच्या टायमार मेल्या उपरांत मान रेस्पेद दिवपाक कोणाक लागीं कळ्ळें ना, वचोंकूच मेळो नासलें. आनी ह्या कारणाक लागून म्हाका दिसता गोंय जें सुडसुडायेन फुडें वतालें हे पॅन्डेमीक आयल्या उपरांत तो इल्लो वेग जो आसलो तो स्लो जालो आनी आमी फाटीं फाटीं गेले. पण ह्या काळान सरकारान जें काम केलां तें तुमकां कशें दिसलें? सरकारान काम केलां हातूंत दुबाव ना, पूण हांव तरी म्हणटा जितलें काम करपाक जाय आसलें तितलें सरकार करूंक पावलो ना. फॉर एग्जाम्पल एप्रिलाच्या म्हयन्यान जेन्ना कितलींशींच मरणां जालीं आनी अशें दिसोंक लागलें की वेंटिलेटर सारकें चलो नासलें म्हणून. आतां कितलें खरें कितलें फोट हांव नको, म्हजो भावूय त्या संकटान ह्या संवसाराक वतलो. आनी जेन्ना एक फामील आमची एकवटीत फामील जरी आमी दुसऱ्या दुसऱ्या घरांनी रावतात पूण आमचे संबंद एकदम गोट आसताले. आमी एकामेकागेर गेल्या शिवाय एक दीस पासून वचनासलो. पूण हें जेन्ना घडलें तेन्ना काळजाक धोको बसलो आनी मनशाचें म्हत्व कितें हेंच आमकां सांगपाक सारकें समजना जालें. तुमकां आतां एक विचारता तुमकां आयता आनी आतां जेन्ना पॅन्डेमीक हें पुराय संवसाराक येयलें, अख्ख्या संवसाराक सगळे कडेन सामको हाहाकार म्हणटा, सगळें दुखाचें ल्हार येयलें, कितलेशेच लोक सोंपले. पूण अशेंय म्हणटा की आमच्या इंडियेन ह्या पॅन्डेमिकान खूब बरें काम केलें आनी इंडियाचें नांव पॅन्डेमिकान एक बरें काम केलें, खूब वयर सरलें. ह्या संदर्भांत गोंयांत कितलें दुबाव नासतना हातून कित्याक ही जी पळय पॅन्डेमीक आयली ती ल्हान न्हू,
ती व्हडा आकाराची आनी जरी गोंयांत लोक मेलो भारतांतूय लोक मेलो पूण जे तरेन सरकारान काम केलां तें काम खरेंच म्हत्वाचें आसलें कित्याक सरकार आपणा लागीं जाता ते परी वावुरलो आमचे जीव राखपाक जायत घडये सगळ्यांचे जीव राखपाक शकूंक ना आनी ते शकनाय कित्याक असली जेन्ना महामारी येता तेन्ना कितें जाय तें तुका सांगपाक कळना पूण हें कितें जावन देवान आमकां राखलें आनी पॅन्डेमीक जाल्या उपरांत म्हाका जाल्यार अशें दिसलें की गोंयांत एक पर्मनंट बदल आयलो हो बदल म्हणल्यार आमचो एटिट्यूड मनशाचो एटिट्यूड आनी हो एटिट्यूड आतां पर्यंत आमी तो वेव्हारान घालता जायत घडये मास्क घालपाचें जालें ताका लागून आमकां थंडी जाता ती जायना जाली अशें आमी हात दिवचे नमस्कार करताले म्हणजे हें सगळें बऱ्याचें हांव जाल्यार म्हणटा की जें कितें वायट येता तातूंतल्यान कितें पुणी बरें जाता आनी तें बरेंपण म्हाका दिसता आमी आतां पळयता जेन्ना ही पॅन्डेमीक सोंपली आतां हें जालें पॅन्डेमिकांतलो काळ तें तुमी सांगलें आतां आनी कशें काम जालें पळय तें आतां सद्य स्थिती जी आसा आतांची ती तुमकां कशी दिसता गोंय राज्याची कितें जावंक जाय गोंयांत लोकां खातीर कितें जावंक जाय आनी चड करून तुमचो जो वाठार आसा संस्कृतीक वाठार तुमचे तियात्र तुमची बरपावळ हें जें आसा आनी शिक्षण ह्या वाठारांनी कितें जावंक जाय अशें तुमकां दिसता खरेपणी म्हाका दिसता त्या प्रमाणे आमी 21व्या शेंकड्यान आसा आनी 21वो शेंकडो जाल्ल्या कारणान तो उण्ण मारून फुडें वचपाचो काळ पूण हाची जी स्पीड आसा तो थोडी जाल्या आनी तो वेग घेतोच आसा आनी ह्या खातीर म्हाका दिसता सरकारान पयले सुवातेर आमच्या लोकां मदें जी आजून पासून भिरांत आसा ती भिरांत नाश करपाचो प्रयत्न करपाक जाय पॉझिटीव जें कितें आमच्या जिवितान आसा बरें जें कितें घडटा तें आमी फुडें वचपाक जाय वायट जें कितें करता जाच्या वायटाचेर जो आमी विचार करता तो इल्लो फाटीं दवरपाक जाय आनी जरी तर आमी पॉझिटीव मायंड घेवन फुडें गेले जाल्यार म्हाका दिसता जरूर आमचे आदले दीस परतून येतलेशे आतां हे राजकीय मळार जे वावुरता आमचे राजकारणी तेजेर तुमचें कितें म्हणणें आतां हालींच्या वर्सांनी आमचें राजकारण सारकें पिड्ड्यार जालां इतल्याच कारणाक लागून कोणूच विस्वाशीपणान काम फुडें व्हरना आपणाक जंय फायदो मेवता लोकांन मागीर तुका निवडून दिवंक वो ना दिवंक आपणाक जंय फायदो मेवता थंय आमी धांवता आनी अदी करून आमचे आमदार आनी हे धांवप इतल्याच कारणाक लागून की आपूण ओपोजिशनान उरचो न्हू पूण जेन्ना तूं एका पक्षाचे तिकेटीर निवडून येताय आनी दुसऱ्या पक्षान वेताय बिकॉज देर इज ए प्रोविजन इन द आमच्या एक्टान जाल्यार तेका लागून तें जावंक फावना थंयसरूच आमची आतां कितें आहा न्हू आमचें जें डिसिप्लीन आसा आमच्या जिविताची जी वाटचाल आसा ती आमी पावटीचे पावटी इलेक्शनाच्या इलेक्शनाक काबार करता ना तोमजेन बाब कित्याक हांव तुमकां आडयता म्हणून तुमी राजकारणान काम केलें तुमी स्पिकर आसले विधानसभेचे आतां हांव समजा निवडून येयलो एका पार्टीक आनी मेजॉरिटी समजा दुसऱ्या पार्टीची आनी हांव आमदार म्हणून जर वावरपाक लागलो तर म्हाका साथ मेळना सरकाराची आनी सगळे आमदार कितें म्हणटा की आमकां साथ मेळना आनी आमी उदरगतीची कामां करूंक शकना लोकांक आमी उतार दिला तुमकां लागून आमी वावुरतले आमकां जर साथ मेळना जाल्यार आमी कांयच करूंक पावचे ना म्हणून आमी ह्या पक्षांसून त्या पक्षान उडकी मारता अशें तांचें म्हणणें आसता तेंचें म्हणणें आसता खरें पूण तें तुजें एथिकल प्रॉब्लेम न्हू तुका परजेन एका पक्षाचेर निवडून दिल्लो आसा आनी ह्या पक्षान रावन पर्यान तुज्यान तुजे परजे खातीर वावरो येता ही आतांची चाल गेल्या फाटल्या 10-15 वर्सांक हें घडटा ह्या पक्षांतले त्या पक्षान त्या पक्षांतले आदल्या काळार तशें केन्नाच घडोंक ना MG आसले काँग्रेस आसले युनायटेड गोवान्स आसले असल्यो जबरश्यो वस्तू आयकोंक येवंक ना
आनी तेन्ना कितें जालें कोणूच आनी कितलेय पासून तो आमकां सांगलें की ते पोरजेच्या बऱ्या खातीर गेल्या म्हणून हांव तें स्वत मानूंक सोदिना कित्याक अंडर हँड डिलींग आसताच पूण तरी पूण म्हाका दिसता त्या प्रमाणे आमच्या गोंयान ही जी परिस्थिती आसा ती फुडाराक पर्यंत सुदराव येता इतलेंच की जोरी तर आमी जे पळय आमदार म्हणून निवडून हाडटा ते स्थिर मताचे आसपाक जाय एके आयडियोलॉजीन ते बिलीव करपाक जाय जाल्यारूच तुज्यान बरी पावलां फुडें मारून गोंय दादोस बरीत करूं येता नाजाल्यार एकूच सांग म्हाका BJPची आयडियोलॉजी आनी काँग्रेसची आयडियोलॉजी केन्नाच एकामेकाक जॉयन जायना त्यो दोन वाटांनी वयता आनी जेन्ना ह्या पक्षांतलो मनीस दुसऱ्या पक्षान वयता जाल्यार ती आयडियोलॉजी कशी एकवटीत जाता हें सारकें चुकीचें आनी हें कोत्ता हें पळय जाता तें हांव म्हणना तें फकत आमदारांकूच लागून जाता म्हणना तें आमचे वोटरांकूय लागून जाता आदीं वोटर तुज्या लागीं पयशे मागनासले मत दिवपाक आयज वोटर पयशे मागता आनी जेन्ना जे मनीस दुडवांनी तुजो वोट इकतो घेता जाल्यार म्हाका तितून कांयच आमदारांचें वायट दिसना कित्याक तुका दुडू दिवन तुका दादोशी केलो आतां आपूण जाय तशें करता सो त्या खातीर आमच्या समाजानूय इल्ली सुदारणा जावपाक जाय आमचो बिहेवियर आमचें चिंतप आमचे विचार एके बरे दिशेन फुडें वचपाक जाय जाल्यारूच म्हाका दिसता गोंय खरेंच एक उदरगत फास्ट जातली आनी गोंय ल्हान आसा आनी तें ल्हान गोंय आसलेल्या कारणान तें अदीक उदरगतीत करपाक सोंपें जातलें हातून मात्तूय दुबाव ना तर तोमाजीन बाब तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमी आमच्या ह्या पल्स ऑफ गोवान वांटो घेतलो आनी पळोवप्यांक सांगीन दिसता की हे आमचे भोवमानादीक तोमाजीन कार्दोज चे गोंयचे एक व्हड व्यक्तिमत्व देव बरें करूं तुमकां तुमकांय देव बरें करूं